नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स म्हापशा गोळीबार लाइव बुलेट पॉकेट शेल गाडी पिस्तूल जप्त जेम्स सोजा थंय तिगांक उखल्ले नार्कोटिक अधिकारी म्हणून सांगून पिस्तुलाच्या धाकान एकल्याक लुटलो काँग्रेसीत राष्ट्रीय पावड्यार गळती चालूच पटीदार फुडारी हार्दिक पटेल बीजेपीत नवो अध्याय प्रधानमंत्री मोदीचो ल्हान शिलेदार हार्दिकाचे सकाळी ट्वीट दनपारा बीजेपीत एंट्री काँग्रेसीचे गोंयांतय चिंतन शिबीर 27चे वेंचणुकेत 27 आमदारांचे टार्गेट ल्हार आसतना काँग्रेस जिखलूय ना म्हूण खंय दिगंबर दुखावला प्रदेशाध्यक्षाची जाप खुनाचो यत्न केलो म्हूण हणजूण पोलिसांनी एकल्याक उखल्लो फुलां काडली म्हूण वाद आसगांवच्या डेस्मंड आल्वारिसान अस्लम मर्चंटाचेर मारलो कोयतो नुस्तेमारी बंदी काळात बेकायदेशीर नुस्तेमारीचेर नजर दवरूंक खासा पुलीस टीम मुखेल जेटीचेर सीसीटीव्ही फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याचेरय नजर मंत्री उलयलो प्लेबॅक सिंगर केकेचेर मुंबईत शासकीय सन्मानान निमाणे संस्कार फिल्म आनी संगीत मळावेल्या नामनेचे अभिनेते गायक कलाकार लाखांनी चाहत्यांचो केकेक निरोप म्हापशा फातोडेर गोळीबार कॅनरा बँकेकडेन गजाल जेम्स सोज धरून तिगांक अटक सुवातेवेल्यान लाइव बुलेट पॉकेट शेल गाडी आनी पिस्तूलय जप्त चोरी आनी हल्लेखोरीचो तिगांचेरय आरोप नार्कोटिक्स अधिकारी म्हणून सांगून खंय दिवचलच्या नावेद शेख म्हणटा ताका कामावेल्यान येतना गाडी आडोवन पिस्तुलाचो धाक दाखोवन लुटलो आनी बडयलो म्हापशा फातोडेर गोळीबार म्हापशेच्या सिंडिकेट बँकेकडे ही गजाल पोलिसांनी प्रकरणात जेम्स डिसूजा आणि 3 जाणांक ताब्यात घेतला सुवाती वयल्यान लाइव्ह बुलेट आणि खाली शेलूय मेळ्ळा कसलेच लुकसाण वा कोणूच जखमी जाल्ल्याची माहिती ना प्रकरण पुलिसां मेरेन पावला मात जेम्साचेर फुडें ताब्यात घेवप सोडून फुडली कसलीच हालचाल दिसना गोंयांत लोड शेडिंग बंद केलां लायटीच्या 5000 खांबे घेतल्यात दिल्ली उर्जा मंत्र्याबरोबर गोंयचे वीज पुरवणेच्या प्रस्नाचेर बसका थारल्या उक्त्या मार्केटांतल्यान वीज विकती घेवपी आपूण पयलो मंत्री म्हूण सुदीन मिडिया कडेन उलयलो धर्मांतरा विशीं सुदीन आक्रमक खर धर्मांतर विरोधी कायदो जाय म्हूण सुदीनाचो सरकाराक तेंको तांकां कंप्लीट रेडी रावूंक सांगलां जे पोल्स आसा ते 5000 पोल्स ते एक्स्ट्रा पोल्स कितले जाय ते जे कंडक्टर्स आसात ते कंडक्टर्स आनी मागीर बाकी सारके जे बारीक बारीक गोश्टी आसा त्यो नंतर रेनकोट गमबूट हे सगळे 1 म्हयने पयलींच आमी रिलीज केले म्हणजे लोड शेडिंग आसा ओगीच कित्याक उलोवचें न्हय लोड शेडिंग जर कोणी खंय आसा म्हाका कंप्लेन करची पर्सनल म्हाका SMS धाडचो फक्त म्हाका फोन सुद्दां करूं नाका हांव ताजेर एक्शन घेता कारण आय हॅव टेकन एफर्ट्स to buy 120 megawatt from open market. लोड शेडिंग बंद केला माया हांव एकूच मंत्री हांव अभिमानान सांगता एकूच मंत्री भारतांत जाणी इमिजिएट डिसिजन घेवन मुख्यमंत्र्याच्या साह्यान हें केलां आज म्हजी दिल्ली मिटींग आसा फाल्यां खुबशे गोंयचे प्रश्न आमी दिल्ली युनियन मिनिस्टरा कडेन मांडटले आमचे पावर मिनिस्टर आनी फाल्यां ताचे कडेन अपॉयंटमेंट आसा आनी ते सगळे पॉयंट्स मांडले नंतर तुमकां हांव सोमारा संबोधीत करता गव्हर्नमेंट सीएमान स्टेटमेंट केला की एंटी कन्वर्जन लॉ हाडटले म्हणून तुमचो स्टँड कितें आसा कन्वर्शन जाता हे सगळ्यांनी प्रूव केल्लें आसा तुमी मिडियान ताचेर चड प्रूव केल्या आमचे पेक्षा आनी हें बंद जावपाकूच जाय
आनी हें जर बंद जावना लोक कायदो हातांत घेतले आनी खंयचे खंय जातले. मुख्यमंत्र्यान जें कितें सांगलां तें बरोबर आसा. काँग्रेसींत राष्ट्रीय पावड्यार गळटी चालूच. आनीक एक वजनदार बीजेपींत गेलो. गुजरातांत पटीदारांचो फुडारी हार्दिक पटेल बीजेपींत. फाटल्याच म्हयन्यांत ताणें गांधींचो हायकमांड फुडारपण आनी कारभाराचेर फार मारून काँग्रेस सोडिल्ली. नवो अध्याय प्रधानमंत्री मोदीचो शिलेदार म्हणून हार्दिकाचें ट्वीट. दनपारां गांधीनगरांत बीजेपींत एंट्री. प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ. देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए. नुस्तेमारी बंदींत बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतल्यांचेर खात्याची नजर. सर्वेलन्साक खासा पुलीस टीम आनी मुखेल जेटींचेर CCTV कॅमेरा घालतले म्हणून नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ सांगता. नुस्त्याच्या फॉर्मेलिनाचो इश्यू FDAक लागता तरी मार्केटांनी असल्या गजालींचेर खंय खातें नजर दवरतलें. नुस्तेमारी बंदी आसतना दर्यांत आशिल्ले 3 ट्रॉलर खात्यान जप्त केले. आयज आमच्या डिपार्टमेंटान 3 बोटी अटॅच केल्या. तांकां डायरेक्शन दिलां ज्यो बॅन पळय कोण वायलेट करता ते स्ट्रिक्ट एक्शन ती जणू काय व्यवस्थीत चलोवंक जाय म्हणून. जेन्ना सिजन ऑफ जालो 21 तारखेर आनी त्यो LED आसल्यो पूण वापरान आसल्यो काय हें आमकां सिद्ध करूंक मेळना. पूण तूं जें सांगता हें ऑलरेडी म्हाजे कडेन तेजे फोटो कोणें व्हायरल केलो तो गावलो. पूण आमी आतां स्ट्रॉंग एक्शन घेतला. जेटीकूय टोटल CCTV बसयतले जे कंट्रोल आमचे ऑफिसाक आसतले पणजे. सेकंड थिंग आमी आतां पुलीस एक स्क्वॉड करतले कन्सिस्ट ऑफ 3 PI आसतले. उदकान सुद्धा चेकिंग जातले उदकान ते गेले उपरांत वयतले डीप वयतलेच न्हू ते. ऑर्डिनन्साचो जो विशय आसा हो हेल्थ डिपार्टमेंट FDA पळयतले आनी तेंची जेटूय आहा मार्केटांनी आसतली. तेज्या बरोबर तुम्ही विचारता त्या प्रमाणे आमची थोडी जबाबदारी अशी सजमून आमचो स्टाफ भोंवतलो आनी जर तांकां खंय दुबाव दिसलो हे फॉर्मलिनाचो बीन आसूं शकता जावं आसा म्हणून जाल्यार ते कम्युनिकेट FDA करतले. टोटल आमी 3 हांगा आमचे मांडवीन 3 सद्या हे केल्ल्यो आसा दवरलेल्यो आसा आनी आमी सगळ्यांक हेजे पयलीं थ्रू लेटर्स ऑर कम्युनिकेट केल्ले आशिल्ले की 1 तारखेच्यान बॅन जातलो म्हणून. हायवर आमकां थोड्यो कंप्लेन्स येयल्यो की बोटी आजुनी भायर आसा. त्या खातीर आमी सद्या बोट इंटरसेप्ट केल्या. पयले फर्स्ट स्टेप म्हणल्यार आमी पळोवन घेतले कित्याक त्यो भायर आशिल्ल्यो, वेदर देर वॉज एनी डिफिकल्टी तेजे खातीर ते भायर आशिल्ले. तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी इंटिमेट केला काय ना कित्याक 1-2 जाणांनी आमकां ऑलरेडी इंटिमेट केल्लें आसा. सो सिमिलरली ह्याय आमी ज्यो इंटरसेप्ट केल्या तेजे केस पळयतले म्हणल्यार तेंचे डिफिकल्टी ऑर ते जाणून बुजून हे केल्ले त्या खातीर तांकां इंटरसेप्ट करून सद्या आमचो प्रोसिजर चालू आसा. काँग्रेसीचें गोंयांतय चिंतन शिबीर जालें. 27चे वेंचणुकेंत 27 आमदार हाडूंक काँग्रेस खंय वावुरतली. टार्गेट 40 धरून सगळ्या मतदारसंघांनी संघटन घट करतले. उमेदवारांक तयारेक वेळ मेळचो म्हणून लोकसभेक उमेदवार खंय बेगीन दितले. दिगंबर कामत एक्टीव दिसना म्हूण विचारल्यार अध्यक्ष म्हणटा काँग्रेसीचें ल्हार आसतनाय जिखले ना म्हूण खंय तो दुखावला. I have told you target 40. That means we are targeting on all 40 constituencies in organization wise. But our minimum is we'll make sure that we'll get 27 seats in 2027. We have come up ki baba 40 constituencies and we will concentrate in our organization. And our target is done in 24 and 27 in 27. At this time, both our candidates, North as well as South, we will announce them much prior. I mean, we'll give enough time so that they can go meet people and we'll give good candidates. I mean, obviously we have a sitting MP in South. Regarding North, we will come up with the candidate much early, not like declaring at last moment and 2 महिने असतात त्यांना, because he also ultimately
needs time to move around because those are 20 constituencies. But then enough time will be for them to win or will be? We will declare much prior so that he gets enough time to roam in those 20 constituencies. BJP declare करचे पहिले तुम्ही करताय. The BJP, we don't know what is their strategy. I have told you my strategy that we will give enough time to our person to work in both the constituencies. दिगंबर कामत इलेक्शन पर्यंत जसं ऍक्टिव्ह आशिल्लो तसं आता दिसना. See, ultimately, yesterday Dineshji has told you that this election was fought under his leadership. There was a wave of Congress, and we couldn't, get those numbers. So he's little hurt on that. Whatever statement C.T. Ravi has made, and as pointed out by our leader, problem is they are scared that Tanje 5 jan hota. So that's why they are targeting more 5. This is the real story. To tell you, there's so much of infighting between them, two leaders, that one guy knows that 5 will go with him. So Congress supported government now, sir. Let's see. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळीत रावात प्रुडंट. अंत्योदयाची बाता मारपी सावंत सरकाराचे स्किमीचे पैसे लोकां मेरेन पावच ना. DSS, लाडली लक्ष्मी, गृह आधारा सारकेल्या स्किमीचे कितलेशेच लावार्थी अजून पैशांची वाट पळयता म्हूण आपाचो दावो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय खंय कोविडाची राजावां दितात. हो पयसो खंय 5 कोटीच्या सोपूत विधीचेर कड्डिलो. Senior citizens, widows and people with physical disabilities come under this दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आणि हांकां खंय तरी गव्हर्मेंटाचे स्किम्स की 2000 जे म्हयन्याक मेळटा ते आय वूड लायक टू से कितले तरी आतां जाले म्हाका दिसता 4 म्हयने जावपाक आयले तांकां तांचे स्कीम बँकांतनी जे पयशे येतात ते येवनात. आनी सावंत जो आसा प्रमोद सावंत CM आमचो गोंयचो तो ही किप्स ऑन मेन्शनींग दीस इन ऑल हिज स्पीचीस की आमी लोकांक पावतले अंत्योदया फिलॉसॉफी ताजी सांगता. पूण एक सायडीन तो म्हणटा आनी दुसऱ्या सायडीन BJP सरकार भलतेच करता. सांगेचो जो MLA आसा सुभाष फळदेसाय हू इज ऑल्सो द सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ज्या मनशाच्या खात्या सकयल येता. आनी जेन्ना फळदेसायक विचारले तेन्ना खंय प्रेसान तूं बाबा कित्याक हे फायनान्शियल एसिस्टन्स जे गरजेचे आसा हे लोकांक दिवपाकूच पडटा सिनियर सिटीजन आनी विधवा बायलांनी हांकां म्हणल्यार तो सांगता खंय कोविडाक लागून आमकां दिवंक मेळना. दीस मनी यू ऑल हॅव आय थिंक डायवर्टेड फॉर दॅट स्वेरिंग इन सेरेमनी. लोकांचे पयशे लोकांक दिवप म्हणून अपेक्षा करता. जाता तितले बेगीन 2 विक्सां भितर. नवी पंचायत वेचून येतकच 3 म्हयने भितर गार्बेज सेग्रिगेशन प्लांट उबो करता म्हूण आमदार मंत्री सुदिनाचें कवळें उतर. 29 मायाक गार्बेज सेग्रिगेशन शेडीक कोणे तरी उजो घालो. सुदीन म्हणटा थळाव्यांचेंच कर्म. शांतादुर्ग आनी कपिलेश्वरान विघ्न संतोशींक खंय बरी बुद्ध दिवची. सुदिनान जाळिल्ले शेडीची सुवात स्वता वचून पळयली. येता त्या निवडणुकेक ह्या लोकांक तांचो जो जागो आसा तांकां दाखोवया आमी. तांचे डिपॉझीट जप्त करुया. कारण हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी कवळेच्या शांतादुर्गे कडेन मागता तांकां बरे विचार दी. कपिलेश्वरा कडेन मागता तांकां बरे विचार दी. तांचें बरें कर. पूण असले कित्याक जे कोण करता तांकां तांची योग्य जागा इलेक्शनांत दाखय. तांकां बरे विचार दी. कवळेच्या कमिटी कडेन मागता की तांणी असले हातूंत लक्ष घालचें न्हय. असल्या हातूंत लक्ष तांणी जर घातलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं प्रत्येकाक ताजो त्रास जातलो. हें प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. आमकां जें कॉपरेशन शांतादुर्गा संस्थांच्या कमिटी कडेन मेळटा तें तशेंच कॉपरेशन आमकां तांणी दिवचें. लोकांक विघ्न संतोशी लोक कितें सांगता कितें करता ताका बळी पडचें न्हय अशें तांचे कडेन मागता. आनी परत एकदां हांगा जो प्लांट जाय तो नवी बॉडी आयले बरोबर 3 म्हयन्यांत हो प्लांट आमी शिफ्ट करून योग्य प्रकारे आमी तो करतले अशें नमूद करता. लोकांनी आमकां सहकार्य करचें आनी योग्य न्याय दिवपा खातीर लोकांक परत एकदां पंचायत आमची बॉडी हाडची. आमी योग्य न्याय कवळे पंचायतीक दितले ह्या बद्दल दुबाव ना. आनी जें कितें हांगा नुकसान जालां तें भरपाक पंचायत बॉडीतले जे काही पंच आसा आमचे जिल्ला आसा आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट इन्क्लुडींग मी
हे समर्थ आसा आनी तांचे मार्फतूच हे जे काम आसा ते आता ते 8 दिसांत आमी कंप्लीट करून दाखयतले. पंचायतीच्यो वेंचणुको फुडें धुकलपाचेर सरकार ठाम. पावस तेंकलो, पावसांत वेंचणुको शक्य ना. पंचायतीचेर प्रशासक नेमतले म्हणून मंत्री सांगता. 6 म्हयन्याचो प्राज आसा, ते आदी जातल्यो. GST भरपाय बंद जातली म्हणून विचारल्यार महावीन म्हणटा ल्हान राज्यांक पयसो सिंगल हप्त्यान मागला. अर्थमंत्र्यान खंय गोंयच्यो मागण्यो मनार घेतल्यात. It is a foregone conclusion that we have to postpone the election. We have already made it very clear. Now it is already monsoon season. Even if you want to conduct election, we cannot conduct. And one thing is a fact that we believe in following the triple test as mandated by the Supreme Court. आमी ते ट्रिपल टेस्ट OBC कमिशनाक धाडून आमी ते फुलफील करूनच करतले. सो यू हॅव टायम. वॉट इज द हरी? आनी मॅक्सिमम 3 to 4 months if there is administrator appointed, I don't think there will be any problem as such. एक फायल परत एडवोकेट जनरला एक ओपिनियन घेवपाक धाडलेली आसा. Once he gives that opinion, then we'll go ahead with whatever necessary formalities that are to be completed. But now this is for 6 months or kitla mahine? Till monsoon. No, see, Supreme Court judgment also very clearly says not more than 6 months. म्हणजे term suppose 19th expire झाले. We have to hold election within after appointing administrator within 6 months. You just cannot cross 6 months. So we will do much before that. आणि पावसान आता पावसाचो काळ आसतलो. पावस जाताच करता आमी इलेक्शन. सो वॉट इज द हरी? बिकॉज GST इज वर्किंग वेल आणि I had made a very strong case that all smaller states, including Goa, because I had made it in case of Goa, that whatever compensation that is due to us should be cleared in one go. आमकां इल्ले in tranches what they give should not be given to us in tranches. म्हणजे इल्ले करून तेन्ना आमकां ते पावना आनी आमी फायनान्शियल डिफिकल्टीन आसा. आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल टू द ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर. ल्हान स्टेटीची तेन काळजी घेतली आनी गोंयची मांग पूर्ण केली. 186 पंचायतीचो टर्म 19 जूनाक सोंपता. OBC आरक्षणाचे घोडे आडकला. आता सरकारान फायल फुडें धुकल्ल्या. 6 म्हयन्याचो काळ सोंपच्या आदी खंय वेंचणुको. वेंचणूक आयोग म्हणटा कोर्टाची परवानगी घेयात. सरकार म्हणटा गरज ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. खून करपाचो यत्न केलो म्हणून हणजूण पोलिसांनी एकल्याक उखल्लो. आसगांवचो डेजमंड आल्वारिसान असलम मर्चंटाचेर कोयत्यान हल्लो केलो म्हणून केस. असलमाक मार लागला. पोलिसांनी डेजमंडाचो 3 दिसांचो रिमांड घेतला. फुलां काडटालो म्हणून तोंडाक तोंड लागलें आनी डेजमंडान कोयतो उखल्लो. 30 तारखेर रातचे अरावंड 10 सुमार एक असीम मर्चंट हांणी एक कंप्लेन दिली की तो दनपारचो 3:30 सुमार देवळान वचपाक गेल्लो. तेन्ना रस्त्या सायडीन आसतना फुलां काडटालो. तेन्नाच एक डेजमंड आल्वारीस म्हणटा येवन ताचे कडेन वाज घालपाक लागलो आनी सडनली तो एक कोयता घेवन येयलो घरांतल्यान आनी ताजेर ताणें अटॅक केलो. त्या अटॅका भितर ताणें तकलेचेर वार केलो, हाताचेर वार केलो आनी ताका सिरियस इंजरीज जाल्यो. सो इमिजिएटली ताका मागीर थंयच्यान हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो. अंडर ट्रिटमेंट केलें ताका आनी ताका तकलेक सिरियस इंजरीज जाल्ले कारणान आमी अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर घाली ताजेर. डेजमंड आल्वारीस सन ऑफ जॉर्ज आल्वारीस रेजिडन्स ऑफ आसगांव हाका अरेस्ट केला आनी तो सद्या प्रेझेंटली पुलीस कस्टडीन आसा. 3 दीस ताची पुलीस कस्टडी घेतली आसा. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते आमचे इन प्रोग्रेस. PSI तेजस नायक करता. सो नेमके इन्सिडंट जाला की नाही? इन्सिडंट तो फुलां काडपाक गेलो खंय थंय. सो फुलां आसा ती तेच्या कंपाउंडा भायर आसा. सो बाकीची सडनली तो येवन खंय तेजेर अटॅक केलो. कित्याक लागून तो रिजन बी कांय खबर ना. तो म्हणटा आपली फुलां काडपाक आयलो पूण तो कंप्लेनंटान सांगलो त्या भशेन की ती रस्त्या सायडीन आसली ती फुलां काडटालो. वाळपय कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत लायट नाशिल्ल्यान डायलिसीस पेशंटाचे हाल. सकाळ सावन डायलिसिसाचे पेशंट हुमकळटात. दोतोर म्हणटा सकाळीं वॉल्टेज कमी आसा म्हणून कळ्ळी तशी रॅक्टिफाय केली. आमोणे मेंटेनन्स आशिल्ल्यान वॉल्टेज प्रॉब्लेम जाल्ले खरे. जनरेटर बॅकअप आसा. पेशंटाच्या घरचे म्हणटा लायटीच्यो नित्याच्योच कटकटी.
तुम्ही आठवड्यान एकदा येता केन्ना येता आठवड्यान तीनदा हां हां सोमार बिरेस्तार आनी शेनवार हां 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 तुमी आतां 9 सकाळी येवन बसल्यात अजून पर्यंत लायट येवंक ना तुम्ही कोणाक कॉन्टॅक्ट बी केलो आतां खंय गेला ते कोणाक करता हां 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 सकाळच्या लोकांनी बेगीनच काडली तेंच्यांनी हां हां तो काडलेले 9 काडले आनी धाडले तेंकां लायट ना हां परिस्थिती पळया कशी गेली ती सद्दां लायट वयता आज सकाळी 9 हॉस्पिटलांत आयल्यानंतर कळून आयलें की लायट आमकां वोल्टेज कमी आशिल्ली तेन्ना तुरंत हांवें स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कळयलें आमचो मेंटेनन्स इंजिनियर घेवन ताका रेक्टिफाय केलें आमोण्या सायडीन 70 जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय आसा तेन्ना आमोण्याक खंय तरी शटडावन केल्लें तेंच्यांनी ताका लागून ती वोल्टेज कमी आशिल्ली हांगा 70च्या भागाक तेन्ना आमच्या हॉस्पिटलांत जी लायट आमकां जी सप्लाय आशिल्ली ती जितली जाय तितल्या प्रमाणात आमच्या जनरेटर हेज्या कडेन येनाशिल्ली की ट्रान्सफॉर्मरा कडेन तेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कळोवन आमकां तेंच्यांनी आतां 410 दिला आनी आतां लायट आयली आनी वेवस्थीत डायलिसीस युनीट जें आसा तें वेवस्थीत चालू आसा आतां कारण आमकां ग्रिडाचें व्होल्टेज आसा न्ही ती 33 kV मेळपाक जाय आमच्या वाळपय सब स्टेशनाचेर वेअरएज इट इज गेटींग 28 kV म्हणजे 5000 वोल्ट कमी मेळपाक लागला तेका लागून आमचें आवटगोईंग व्होल्टेज ते सुद्दां एकदम कमी जाल्लेलें तेका लागून थंय प्रॉब्लेम जाल्लेलो लो वोल्टेज प्रॉब्लेम नो पावर सप्लाय प्रॉब्लेम आनी तेका लागून हे इश्यू लो वोल्टेज प्रॉब्लेमाक लागून तो इश्यू जाला आनी नाव इट इज इम्प्रूव्ड. प्लेबॅक सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ केकेचेर मुंबईत शासकीय सन्मानात निमाणे संस्कार. फिल्म संगीत मळावेले अभिनेते गायक कलाकार लाखांनी चाहत्यांनी आर्गां ओंपूंक केकेचेर निमाणी नजर घाली. केकेच्या फाटल्यान घरकान्न पूत धूव असो संवसार. कोलकाता लायव्ह कॉन्सर्टांत फुगासांव जावन कार्डियक अरेस्टान केकेत 53 वर्सांचेर गेलो. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.